tuka somia, wandan tuka donia. Dis no delo ai chan maka, tuja moga kashelo, tuja moga lalelo, ot momozo. Yon Paulo Asia, tuja mandira. Yon Paulo Asia, tuja mandira. Wandan tuka somia. Grasa dan sodilai, grasa cetang getlai, grasa dan sodilai, grasa cetang getlai. Talan tami padna sing, amka samal dovorlai. Talan tami padna sing, amka samal dovorlai. Wandan tuka somia, wandan tuka dunia. Dis no delo ai somaka, tuja moga kashelo, tuja moga lalelo, ot momozo. Yon Paulo Asia, tuja mandira. Yon Paulo Asia, tuja mandira. Wandan tuka somia. मोगे छबा बेणी न बुआ पुरबाईसो स्वागत तुमगे मिसच्या बलिदानाके प्रत्येक तरानं प्राचित काळाचो चवथो ऐतार आज आमी संभ्रमत आसतना देवाचे वर्ते आपोवणे आमी घेवया, देवाक अर्घां दिवया, देवाचो उपकार बावडया. मिसाचे बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन पवित्राच्या नावे आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. क्रिस्तदय म्हज्या मोगेच्या बाबडीनो आणि भुरग्यानो, आमच्या जिवितांत काळोख पयस करून उजवाडांत आमी जियोवच्याक जेजून आमकां आपोवणें दिलां. उजवाडाचे भुरगे आमी, कित्याक आमचो सोडवणदार जेजू उजवाड हाडून आयलो आनी त्या उजवाडांत चलोवंक ताणें आमकां शिकयलें. जांग पुरो जेवसारच्या काळोखांत धांवनो जायते नाटता, पूण जेजूचो स्पिरीट आमकां ओडटा आनी म्हणटा नव्या जिविताच्या उजवाडांत तुमी सदांच परजळीत जाया आनी असलें बरेंपण आमी आपणावंक आज जेजू लागीं आमी मागया. प्रत्येक तरान देवान दिल्लो अवकाश मिसाचें बलिदान संभ्रमूंक आमी घेवया आनी आमचें ल्हानपण आनी ल्हानविकाय वळखून घेवन सदांच देवा थंय एक जावच्याक आमच्या पातकांची दुखदन सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सरोन सांगता. मनांचे दोन तोंडांत वायट हातूर आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. आपासून बघून सदांच हांव खार म्हणये सगळ्या देदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनतिकात म्हूण प्रार्थ मागता. सरपदता देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकडूत आमची गो, सोम्या सोम्या काकडूत आमची गो, सोम्या सोम्या काकडूत आमची कर, सोम्या काकडूत गो. क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कर, क्रिस्ता काकडूत कर. सोम्या
सोम्या काकडूत आमची कर सोम्या सोम्या काकडूत आमची कर सोम्या सोम्या काकडूत आमची कर सोम्या काकडूत कर प्रार्थया सर्पदता आमच्या मोळाच्या आणि काकुळदारा पापा तुझ्या आत्मेक सक्तीनं आमच्या ते सदांचो उजवाड पांकोवच्याक तुजो स्पिरीट तू आमकां दिलाय त्याच वर्त्या वाटे चलोन सडवंदाराच्या वर्त्या जिवितान बगिदास जावच्याक आणि सडवणेची मागण्याची भुरगीं आमी जावंक आमकां निर्मी ह्या आमी मागता आमच्या सुम्यात उपता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. पयले वाचप सामाल प्रवाद्याच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, हांवें पयस केल्ल्या इस्रायलाच्या राजा सावलू विशीं कितले दीस म्हूण तूं रडटलोय. तुज्या आयदनान तेल घे आनी चलूंक लाग. बेतलेहेमाच्या जेशेसी वच. हांव तुका धाडटां, कित्याक ताच्या पुतां मदलो एक राजा हांवें वेंचून काडला. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी आपणास भितर म्हणलें, दुबावा वेळ सर्वेस्परा मुखार ताचो माकलोलो आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, ताचें रूप पोलें नाका, न्हय म्हूण ताची उंचाय, कित्याक हांवें ताका नाकारला. मनशा भाशेन देव पोलेना, मनीस बायलें रूप पोलेता, पूण सर्वेस्पर कालीस पोलेता. अशें जेसीन आपल्या सातूय पुतांक सामुएलाक दाखयले. पूण सामुएलान म्हणलें, हांचे भितरल्या एकल्याक पूण सर्वेस्परान वेंचून काडूंक ना. सामुएलान जेसेक विचारलें, हांगा आसात तितलेच तुजे पूत? ह्या विचाराक जेसेन जबाब दिलो, सगळे भोवन ल्हान तो हांगा ना, तो हीण राखूंक गेला. तेदना सामुएलान जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड, कित्याक तो आयले शिवाय आमी जेवंक बसचे ना. म्हणटच जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोल्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, उठ आनी ताका माग, होच तो. म्हणटच सामुएलान तेलाचें आयदन घेतलें आनी ताका आपल्या बाबा सांगाती आसलो थंयच मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सोबें रावलो. मागीर सामुएल रामा गांवांत गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरची म्हाका तो आपूण व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्या घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवाक सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता.
लोकाच्या बुयारांत हांव चलतां तरी कसलेंच वायट हांव भियोसो ना, कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका घटाय दिता. सर्वेस por म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या दुस्माना हुजीर घट जेवण तुवें तयार केला. तेलान म्हजे माते तूं मागताय, म्हजें कोम बोरून वोंगता. सर्वेस por म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सोवे आसतेली. आनी सर्वेस्पराचे गरी सदां काल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. बागेवन पावलून एफेसकाराक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप. एका काळार तुमी काळोखांत आसल्यान, पूण आतां सोम्याचे एकवटांत तुमी उजवाडाक पावल्यांत. तर उजवाडाचे भुरग्यांची चाल दवरात. खरेंच उजवाडाची कामां सगळ्या जिनसाचें बरेंपण, प्रमाणीकपण आनी सोत. सोम्यांक कितें ओदीक मानता तें सोडून काडात आनी काळोखाची होलकी कर्तुबां करतोल्या कडेन कसलोच संबंद दवरूं नाकात. परतें जाल्यार तांचे पातोक तांकां दाखोवन दियात. गुप्ती करतात त्या कर्तुबाची खबर पर्यान करूंक लज दिसता, पूण उजवाडाक हाडटात त्यो सगल्यो वस्तू कसल्यो त्यो सारक्यो कळोन येतात. आनी कसली वस्त उजवाडाक हाडटूच ती आपणाकूच उजवाड जाता. देखून पवित्र पुस्तकार अशें म्हणलोलें आसा, न्हिदल्यान ती जायात जागी, उठून येयात मेलेल्यांतली, क्रिस्ताचो प्रकाश तुमचे वयर परजोडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचो उडोपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे बरीत राया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी, म्हजो पाटलाव करता ताका. जिविताचो उजवाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता,
राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समजू प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू आपली वाट धन वेता आसतना जल्मातान कुर्ड जावन आसलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, हो कुर्ड जावन जल्म कोणाचें पातक कारण ताचें गी ताच्या आवय बापायचें. जेजून ताका जाप दिली, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पातक केलें म्हण न्हय, पूण देवाची पदवी ताचे तें कार्यान दिसून येवचें पसत तो असो जल्मलो. दीस बुडासर म्हाका धाडलेल्यांची कामां आमी करूंक जाय. रात येवची जाली तवळ कोणायचें काम करूंक जायना. हांव संवसारांत आससर हांव संवसाराचो उजवाड. इतलें म्हणून ताणें धरणी तिंपी उडयली. तिंपयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुर्ड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वस आनी सिलोआम तळ्यान धुवन काड म्हूण सांगलें. सिलोआम म्हळ्यार धाडलोलो म्हूण अर्थ. कुर्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोन तो पाटी परतलो. तवळ ताच्या शेजारची आनी ताच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली, भीक मागोंक बसोन आसतलो होस्स न्हय. थोडी म्हणाली, होस्स तो. हेर म्हणाली, न्हय, हो न्हय, हो ताचे बरें दिसता मात्र. तवळ त्या मनशानच म्हळें, हांवूच तो. तवळ ताणें आदीं कुर्डो आसलेल्या परिजा हुजीर व्हेलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेले तो दीस शनवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून परिजेवानी ताचे लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हळें, ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तवळ परिजेवा मदले थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्हय, कित्याक तो साबात पाळिना. पूण हेर म्हणाले, एक पातकी मनशान असलें आश्चर्य करचें जाल्यार कशें. अशें तांचे मदें वाद विवाद उपजालो. देखून परिजेव परत्यान ताचे लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्हय. आसो, तर ह्या मनशा विशयान तूं कितें म्हणटाय. ताणें म्हळें, तो एक प्रवादी. ताका भायर गेल्ली खबर जेजूच्या कानांत पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सत मानताय. ताणें जाप दिली, सायबा, तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत मानतां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हळें, हांव सत मानतां सोमिया. आनी सरपडोन जेजूक ताणें नमस्कार केलो. तितल्या जेजून म्हळें, नितीचे पैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसाराक आयलां. कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयलां. तांचे सांगात आसलेल्या थोड्या परिजावांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कुर्डे काय. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक ह्या संवसारान बदलता. केंचेय आसल्या बरी ना. ल्हानपणान आमी नेणटे आसता, उपरांत आमची वाडावळ जाता. थोडे जाण जाणटे जातात. जाणटे जावन भुरगेपण आमी होगडोन आमी उतर प्रायेक पावता. अशें आमच्या जिवनांत ल्हानतावन व्हड जावच्या म्हणसर विविध हांतांनी आमी वाडटा. प्रकृती तुमी पळयली जाल्यार तशेंच प्रकृतीकी वेळा काळ आसा त्या प्रमाणे तो बदलता आनी ताचें जिवन निरंतर एखाद्याच्या बदलावण्यांत प्रकृती आसता. आमच्या काळजान सयत एका तराचो बदलाप जावच्याक आमकां एक वेळ मेळ्ळो जावन आसा, हो प्राचीत काळ. आनी ह्या प्राचीत काळार आमच्या काळजांत आसलो काळोख धांवडोन नवो उजवाड आमकां दिवच्याक सोम्यान आमकां आपयला. त्या देखून आमी अशें गायता, सोदून तुका आयलो सोमिया,
तुझे घरी पावलो काळो कांताव तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो. सदनेर आमी आसाव. कसली सदना? आज पयल्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार सदना आमचे नितळाय भितरल्या काळजाची भायली नितळाय आमी दवरता. थोडे फावटी आमी भायर बारीक क्लीन दिसता पूण भितरली नितळाय आसा पळय ती सोमी पळयता म्हणून आमकां कळीत जालें जाल्यार ती नितळाय बऱ्या तरान सांबाळटा. जायते फावटी आमी कितें करता? वेंचपाक उरता. भायल्या लोकांक बरे नदरेन आमी आसता पूण भितरलें आमचें जिवन कशें आसा? पोकळ आसा की या भरलेलें आसा म्हूण आमी पळोवंक जाय. पोकळ आसा तर तें आमी खाण काळोख आसलो तें पयस सरून उजवाड जेजूचो थंय बरोवंक जाय. त्या खातीर आमकां कितें म्हणटात? हर एकल्याच्या काळजांत एका तराचे खाली जागो आसा ताका आमी इंग्लिशान वॅक्यूम म्हणटा. हो खाली जागो भरती करच्याक जायतो लोक कितें करता? तांकां कळीत नासतना नानंतराच्या वायटा सांपडटा. जावंक पुरो थोडीं जाणां हो खाली आसलो जागो तांच्या जिवनांत बरोवंक पळयतात. कशें? नाका जाल्ल्या वायट सवयांक वतात. जावंक पुरो आमाल पियोणें, जावंक पुरो मादक द्रव्यां, जावंक पुरो असलेलपण अनिसकळपण कितें सकडी. थोडीं जाणां हो जागो बरोवंक पळयतात मस्रान हग्यांत. थोडीं जाणां हो जागो बरोवंक पळयतात नाका जाल्ल्या ह्या लौकीक संवसाराच्या वंदवणेंत. जायती ग्रेसगाय, जायते पयशे, जायते उटळ, जायतो जागो. पूण हे सकडी तुज्या काळजांत कितले तुवें भरलें जाल्यार तो जागो भरती करूंक साधना. त्या देखून आज आमची जायतीं जाणां वायटान सांपडल्यान कित्याक? नासाच्या वाटेन ते कित्याक आसात? काळोखान कित्याक आसात? तांणी चिंतला तो जागो असल सकडी संवसारी रक्त मासाच्या वंदवण्यान आमी बरोवंक जाता. सोमी म्हणटा तो जागो तो खाली आशिल्लें सिंहासन फकत भरती करचो जावन आसा सोमी. फिलिपिन्सांत एकलो यांजे फिलीप म्हूण आसलो आनी तो जायतो ग्रेस्त मनीस. ताचे कडेन नातिल्लें कांयच ना आनी फिलिपिन्सांतूच तो व्हडलो ग्रेस्त मनीस. आनी अशें आसतना ताचे कडेन एक दीस विचारलें तुका कितें भोगता? सगळो संतोशान तूं आसा की? तो म्हणा लागलो म्हज्या काळजांत एक ल्हानसो जागो खाली आसा आनी तो खाली जागो ह्या संवसारी लावकीक वस्तूंनी हांवें भरलें तर खंडीत जावन तो भरती जावचो ना. तो खालीच उरतालो. त्या देखून म्हाका एका तरेची दूख आसा म्हज्या काळजांत. तो जागो केन्ना वरेक भरती जाता तेदा म्हजो ती दूख थांबची ना. तर ताका विचारलें कोण तो जागो भरती करता? आनी तो म्हणा लागलो क्रिस्त मात्र तो जागो भरती करूंक शकतालो आनी ताणें तो जागो भरती केलो जाल्यार खंडीत जावन हांव संतुश्ट जातालो, संतोशांची येतालो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां अपुरबाय तरान कुलड्याचे वरती वपार आज जेजू दाखोवन दिल्या. कुलडो जावन आसलो तो सी सारतात हो कुलडो जावन जल्मो कोण कारण? हाचे पातक की हेच्या आवय बापायचे पातक. जेजून दिल्ली जाप पळया कितली अपुरबायेची. हाचें पातक ह्याच्या आवय बापायचें पातक न्हय. देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्याक नव्यान रुपी जावच्याक त्या खातीर तो असो जावन जल्मला आनी ताका दोळ्यांची दिश्ट दिल्ल्या तक्षणा तो व्हडा संतोशान जेजू मुखार तकली बागोवन सर पडोन म्हणल्या बरी तो म्हणा लागलो सोमिया तो खंय आसा? तो सोडवंदार उजवाड असो सोडवंदार खंय आसा? ताका तो म्हणा लागलो तुज्या मुखार तो आसा. सतमानता हांव म्हणा लागलो तो. तर म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या काळजांत मेळ्ळेपण ना तर आमी सोम्याक देखोंक शकतले. उजवाड कसलो? उजवाड आमच्या आत्मीक जिविताचो, उजवाड आमच्या पवित्रपणाचो, उजवाड आमच्या देवासपणाचो जावंक जाय. आनी त्या दाळा आमची दिश्ट अपुरबायची जाता, उजवाडाची जाता. काळोख जावन आमी उजवाडाक वेचाक आमकां आपोवणें दिलां. असत जावन सताक वेचाक आमकां आपोवणें दिलां. आनी कशें यांजे फिलीप म्हणटा ह्या संवसारान कितेंय आसता जाल्यार कितलेंय संतोश दिवचे रक्तमासाचे वंदवणे ह्या संवसाराची दावलात दोळ्यांचे पुसलवणी ह्या संवसाराचे वस्तू म्हजो तो खाली जागो भरती करूंक सादत ना. तो भरती करचो जावन आसा क्रिस्त मात्र. तर मोगाच्यानो आमी ह्या प्राचीत काळार तो जागो खंयच्या तावन भरती केला. आनी एका वेळार आमी पळयलें जाल्यार थोडे आमी उपास करण, थोडे प्राचीत करण, थोडे निचेव करण तो
नाका जाल्यार मेळ्यांत भरती केल्लो काळजाचो एक जागो आज आमी संपोवन दरा नितळ करणं जेजूक दिवच्याक उत्तीम काळ हो. तर उजवाडाचे भुरगे आमी जावया, सोम्या सांगात एक जावया. सोम्याच्या वर्त्या जिवितान वांटेली जाता आसतना उजवाडांत आमी सदांच जियोंक जाय जाली कृपा आमी मागोन घेवया. आमेन. आमचो भावार्थ एका निजा देवा ते आमी उसारव्या. सत्मंता देवाक सर्पदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या समया जो पळयतात मरे गर्भेत सांबाळलो अवका मरेतान जल्मलो 5 पेल तकाल ताणें कसले ताका कुर्सा चडलो तो मेलो आनी ताका नेके पिलो. तिसऱ्या दिसा तो मेल्यांलो पुन्हा जिवन जालो सर्गात चडलो आनी देवबापाच्या उजव्या बसला. थंय जुयाने मेल्यांची मनसुबी करून येतालो. सत्मंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवणपण सश्टाचें जिवीत. आमेन. मगर भाव भयणीनो बापूर बायतारान आमकां मागोवंक आपण दिलां. उजवाडान सोलोवंक आमकां जेजू वाट दाखयता. कित्याक तो जावन आसा उजवाड. ताणें म्हणली उतरां आमच्या उडासा काडटा आसतना हांव जावन आसा उजवाड. आनी तशें जाल्यार उजवाडांत सख्खी पवित्र सभा चलच्या खातीर आमी आमची प्रार्थना उबारून दवरया. पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी जेजू क्रिस्त संवसाराचो खरो उजवाड म्हळ्यार वळखून क्रिस्ताचो उजवाड जावच्याक आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरापणा खातीर उपकारा पडची बरी योजना हाती घेवन हेरांच्या जिवनांत उजवाड जावच्याक आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी भावार्थाच्या संगतींनी उर्बेवन जावंक आनी सगळ्या वायट संगतींत हांव आधुनीक माध्यमाच्या गुलामपणांत हांव ताणें पयसरून मोतीचो उजवाड ताणें घेवच्याक विविध कारणां पासत मानस्ताप दवरून जियोवच्या व्यक्तींनी एकामेका बगसून माय मोगाच्या जिविताच्या मारिपात उजवाडान सोलोवंक उतर प्राय आनी पिढे वरवीं कश्टांच्या समेस्तांक तुज्या कृपेन भर. तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक आदार दी आनी परजळ्याच्या उजवाडान ताणें सोलोवंक तांकां कुमक कर. ह्या मेजा बोरी जमले आमी सर्वां उजवाडाचे भुरगे जावच्याक खरो उजवाड जेजू क्रिस्त आमचो समी तोच उजवाड आमचे थंय प्रकाश बरी जावन परजळच्याक आमकां जाय जाल्यार सर बरेंपण दिवं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. हे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोजे ह्या उड्या वायना सोवे घेतो सोम्या काळीस मोजे घालते पळे ते तुको कांतय ताचे सारके तुझे मोगान तुझ्या ते तुबो हे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोजे ह्या उड्या वायना सोवे घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोजे ह्या उड्या वायना सोवे. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पद्धता देवा बाप्पा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्फूर्ती मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा ह्या भेटवणी दोरी आमचें जिवन तुका समर्पीत करता. आमची काळजां नव्यान रुपीत कर आनी तुज्या उजवाडान सदां चलो आमकां पावक कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजावो बारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आणि ससनाच्या देवा सर कल्याण सत्याम तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो जेजोया संसाचो उजवाड जावन तुवें ताका धाडले तुज्या एकल्याच पुत्यास जनीत पुतान आमच्या जिवितांत नवो उजवाड हाडलो आणि ताच्या कश्टा मरणांनी पुन्हा जीवन बनवरवी नव्या उजडच्या वाटेन आमकां चलयले त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीन सतळबार निरंतर गायता तुझे मुखार सर्वेस्पो दळबारांचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार बदला तुझ्या वैभवान उंसर्गी 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 तुका जय जय पवी 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 सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे उंसर्गी 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 तुका जय जय पवी 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 बापा करस तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडोन ही देणी पवित्र कर पण आम्ही मागताव जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्या सुकुशाने कष्ट मरण सत्संग वेच्या आधी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पूंची तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आणि सश्टी कराराचें रगत फातकांचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनशां बसत तें वाळ उतलें हे म्हज्या उगडासाक करात But that's a good burger too young. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापाजेच्या मरणसनी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास घडता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडवाची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेचे कोड आणि रगत सेतल आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पै सभेचो उगडास काड
आणि लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजाकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता खऱ्या उजवाडान बरीं भुरगीं जावन चलोवंक आमकां जाय जाली वाट तुवें तयार केलाय त्या वाटेर चलोवंक आमकां मुखारसून व्हरोंक तुजो हात आमचे थंय विस्ताराय आमी सदांच नितळ निर्मळ काळजांनी तुजी अर्थे भक्तीन बरोवंक पवित्रतेंत सदांच वाडोवंक आनी देवासपण आमचे थंय विस्तारूंक जाय जाल्यार सर बरेंपण आमकां तूं दी अवकार मेरे देवाच्या माये सांगती बगेम दंदू ताणें तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर अस्सीसो साम फ्रांसीस साम पाद्रे पियो साम आंतोनी साम क्लारा बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जेजूच्या बरोबरचे प्रार्थना ताणें आमकां दिलां तें भक्तेन सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा दया करून ह्या जिवितां सोंसके आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान नत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समेची शांती समाधान आनी माये मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सुवे आसूं. माये मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप कातले आमची काकळूत आमची काकळूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप कातले आमची काकळूत आमची काकळूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो पळय आमचो सोमी जेजू हांवच तो उजवाड आनी जी कोण म्हजे सांगात आसात ती उजवाडांत चलतली म्हणलो जेजू आमच्या सांगात आसा हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Korea, Ishta Korea, Ye Kazan Moja.
येण्याक स्वादी राखता हांव तुझ्या गवळ्या बोऱ्या इश्टा कोऱ्या एकांसान मोज्या सौम्या जेजू येण्याक स्वादी राखता हांव तुझ्या सरकी मानान आमकां पोसच्या आमार जिवा कधी दुखांत कश्टा वावरांत आमच्या विशेवा पुनर्जीवन कोण आमच्या धन्या देवा सासणी उदक सदांच लाभच्या आमच्या बावा गवळ्या बोऱ्या इश्टा कोऱ्या एकांसान मोज्या सौम्या जेजू येण्याक स्वादी राखता हांव तुझ्या स्वामी म्हणा लागलो ताचे पातक या ताच्या आवय बापेचे पातक नाही त्या बापाची पदवी कार्यान रुपी जावच्याक तो असो जावन सलमला प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या दाळा बापा वर्ते जिविताच्या उजवडान जियोंच्याक तुझे मांस आनी रगत आमकां खाण आनी पिवान जावन दिलाय ते सेवले आमी ददोशी जावन तुजो खरो उजवाड समजून आमच्या जिवितांत तो उजवाड काळजा मनान घेवन तुका खरें साक्षी जावन चलोवंक आमकां तो निर्मिंग हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन खऱ्या बाबाटांत क्रिस्ताच्या उजवाडांत सदांच सामकोंक वचोन येयात क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मुजोशी जावन कोणाशेता आपणाक कार करूं दी गुरीस आपलो कांद्यार घेवन तो फाटल्यान मोज्या येवदी सातोय हांव पातयेनी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुखा हांव खुसा पडून दवरता मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मेळ्ळी आशीर्वाद दे आमकां जेच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगेन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.